आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो भोगया करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. अर्गां तुका सुम्या जेसू, हवळाप तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, आराधन 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 तुका सुम्या जेसू. मंगळा सुम्या तुका आमी अर्गां दिता. ह्या संजेच्या वेळा तुज्या मुखार आमी आसाव. तुज्या पवित्र हाजीरपणान सुम्या हांव रावतां. तुज्या पवित्र हाजीरपणा मुखार म्हज्या कुटुंबाक हांव हाजीर करतां. तुज्या भोव पवित्र हाजीरपणा मुखार सुम्या आमच्या सगळें घराणें हांव सरेंडर करतां. अर्गां तुका सुम्या जेसू, हवळां तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, आराधन तुका सुम्या जेसू. मंगळा सुम्या ह्या संजेच्या वेळा कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तांचे सर्व टेन्शन वरीज खंत बेजाराई तुज्या मुखार दवरतां. ह्या संजेच्या वेळा सुम्या तूं आमकां राख आनी सांबाळ. तुज्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिमेर पडून आमी आसाव सुम्या. न्हिदोंगेच्या फुडें तुजी काकूळत मागोवंक आमी हांगासर आसाव. तुजी कृपा मागोवंक आमी हांगासर आसाव. अर्गां तुका सुम्या जेसू, हवळां तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, आराधन तुका सुम्या जेसू. भोव पवित्र बापा, भोव पवित्र जेसू क्रिस्ता, भोव पवित्र पवित्रत्म्या त्रिएक देवा, आमी तुका आराधन करता. आमी तुका वंद दिता. आमी तुका अर्गां दिता. हेच्या सगळ्या दिसा तुवें आमकां राखून बेलाय, आमकां सांबाळलाय. कुटुंबाच्या सर सांद्यांक मोगान तुवें राखलाय आनी सांबाळलाय. हेच्या दिसा सुम्या तुज्या पवित्र हाजीरपणा मुखार आमी आसा. आयची रात सुम्या तुज्या मुखार आमी समर्पण दिता. आमचें काळीज आनी मोन, आमचें जिवीत सगळें तूं आमच्या आत्म्याचो राय. आमचो आत्मा तुज्या हाती समर्पण दिता. कित्याक आयच्या राती आमच्या आत्म्याचेर तुजो आशिर्वाद जाय सुम्या. सर्व सावधिता, सर्व सावधिता, सगळंच म्हाका सोडून दाराक हांव सर्व सावधिता, सर्व सावधिता, सगळंच म्हाका सोडून दाराक हांव मोगाच्या भाव भयणी देवी काकुळतेक आमी उलो मारया. न्हिदोंगेच्या फुडें आमच्या तेसांवां
जेजूच्या काकुळतीक समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन आमी मागया ह्या वेळा आयच्या राती जायते जण काम करते आसात. आमी स्वस्थ न्हिदता जावं पुरो आमच्या खातीर जायते जाणां जागरण करते आसात, जायते जण वावर करते आसात. प्रत्येक जावन आमच्या गडीर सैनीक काम करते आसात दीस रात म्हणून लेगीत आसतना. जायते जण पुलीस तांच्या ड्युटेर आसात. जायते जण दोतोरांनी नर्सां आस्पत्र्यांनी वावर करते आसात ह्या राती. आमी हांगा न्हिदोंक वयता आसतना परगांवांत जायते जाणां तांच्या वावरार आसात. आमचीच भुरगीं वावरार आसात. आमचेच आवय बापय परगांवांत वावरार आसा जावं पुरो. आमी न्हिदोंक वयच्या ह्या वेळा जायते जण पयणार आसात. पयणाक बैसरल्या जावं पुरो ह्या घडये जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांतलीं. समेस्तां तांकां सोम्याच्या हाती समर्पण दिवया. जशें आमकां सोमी ह्या राती बरो विशय दिता तशेंच ह्या राती कोण जागरण आसात जायते जण आमच्या भाव भयणींक घेवन पयणार आसात. ड्रायव्हर जावं पुरो कंडक्टर जावं पुरो जायते जण हेवी गाडयांनी लॉरियांनी काम करते आसात. रातीक पयसुल्ल्यां पयण करते आसात. जायते जण कोण आयच्या राती पयण करून आमच्या घरा फाटी येता जावं पुरो विमानार काम करतलीं. समेस्तांक ह्या घडये समर्पण दिवया सोम्याच्या काकुळतीक. सोमी तांकां ह्या राती सुशेग दिवन दी, राखून दी, सांबाळून दी. तांच्या पयणाच्या वेळार तांचे संगीत रावून दी. ताच्या दुतांक दाण तांकां राखून दी, सांबाळून दी. सर वायटांतावन विघ्नांतावन दुस्मानाच्या फासांतावन तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी. ह्या घडये समेस्तांक सोम्याच्या काकुळतीक उलो मारन आमची मागणी सोम्या मुखार दवरून सांगाता आमी मागया. सश्टाच्या बापा हांव तुका बडयता तुज्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी श्रवणदरा जेजू क्रिस्ताची आत्मानी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची 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 काकुळत कर. आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. आमची 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 आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुज्या मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर, तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर, तुज्या काकुळतीन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका भोवंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हजे मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची,
आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.